On 16th, you'll come to know the results. My opponents are panicky. So much so that they are both people who are inside are objecting to my people entering there, because every time any person who was sitting in the booth had to be a voter of Panjim. All of a sudden, 8 days back, the election commission removed a circular saying that person should be only from that booth. You see how dirty tricks are being played by this ruling group. I have nothing to say. On 16, they will get the reply. They are all panicky. I am calm and cool. I am confident victory is of me and of the Congress party, and victory of the people of Panjim. And this victory will also be the victory for people of Goa for a better governance. I am confident that with me sitting in the Legislative Assembly, I will frame good laws. I will move lot of private members' bill, including removing of casinos and various other things. रिएक्शन्स ऐकले मी वेगवेगळ्या उमेदवारांची. कोण कॉन्फिडंट दिसता, कोण कॉन्फिडंट दिसना, आणि एक्च्युअल ग्राउंड लेवलावेलो फील कितें आसा. आमचे बरोबर आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा, जो दीसभर फिल्डार आशिल्लो. हो एक्झिट पोल जो आमी तुमकां दाखयतले आनी थोड्या वेळान तोय तांचे मॉनिटरिंगा सकयल जाला. नक्की कितें फील आशिल्लो हाजेर आमी चर्चा करुया. लौकीक, म्हजो आवाज येता? लौकीक, कितें हा परिस्थिती? तूं फिल्डार आशिल्लो, तुवें पळयला सगळे कडेन भोंवन. वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी? तो तुका आयलो तो फील कितें? ओके, आमी दिसाचे 50 बूथ भोंवन काडले. 30 बूथ पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले. पयलीं सगळ्यांक पर्संटेज सांगता. पर्संटेज चारांची आहा आनी 63.26% वोटींग जाला. ही फक्त चारांची, आनी ती चवथी येतली ती आनी अर्दवरान सुमार सगळे फायनल बॉक्स करून तांकां रिलीज जातली. ती गजाल सकाळीं जे 62 टीवी कुन्ना आसल्यांच्या पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन केल्लें. तेजी पर्संटेज हालोवना, कारण तितले इलेक्शन कमिशनाक डेटा येवना आसतलो. ग्राउंड रियलिटी म्हणजे आमी 100 तरी लोक सर्वे करपा खातीर 200 लोकांक सुमार विचारले. 200 लोकांचे 100 तरी लोकांनी सांगपाक कांय सांगपाक जायना कितें जातलें, कोण जिखतलो वा कोणा वटेन बरें कांय सांगपाक जायना, अशें रिएक्शन आमकां दिली. आनी बाकीच्यांनी डायरेक्ट रिएक्शन दिली. तितल्यान आमी सर्वे तयार केलो. बीजेपीचो पार्ट जड आसा. मार्जीन खूब कमी जाता. तरी जे मार्जीन 2012 काडलेले बऱ्याच पर्संटेज जाय. तूं जेन्ना वेगवेगळे बुथांचेर गेल्लो, वेगवेगळे बुथांचेर वचून लोकांकडेन उलयतालो, काँग्रेसीची ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ दिश्टी पडटाली काय पडनाशिल्ली? कितें आशिल्ली परिस्थिती? आनी बीजेपीची जी ऑर्गनायजेशनल स्कील आसता तांची पणजे, ती कितली पॉवरफुल जावन एक्टीव आशिल्ली? ओके, दिसाच्या कितली बुथांचेर बीजेपीचे एजंट बसता बुथांचेर 2 किलोमिटरां भायर. कितली बुथांचेर तेंचे आसतना गर्दी आसलो, क्रावड आसलो. आमकां बाकीच्या वखदीन सोडटा इंडिपेंडंटाचे आमकां बूथ पळोवंक मेळना. काँग्रेसीचे जर मेळ्ळे गर्दी अशी नासली. डॉक्टर बसून तेंचे परवाच करताले, कोण गेलो कोण ते मार्किंग करताले ते करताले. फिल्डार ग्राउंडार बीजेपीचे एक्टीव काम चालू आसलें. एक जो दिसता की सकाळ फुडें अरावंड 50% सुमार वोटींग जालें एक मेरेन, आनी ताजे उपरांत वोटिंगाचो जो ओवरऑल पॅटर्न आसा तो बरोच बदललो आनी खूब स्लो जालें वोटींग. वॉट आर दी रिजन्स बिहायंड दॅट? कितें दिसता की बीजेपीन सकाळ फुडें आपले वोटर्स भायर काडले सगळे, आनी ताका लागून सांजे जे लोक उरिल्ले तितलेच जाण मतदानाक आयले आनी तो ट्रेंड स्लो जालो. वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? भायर काडपाक जाता, आनी जे कार्यकर्ते काम करता ते भायर काडपाक जाता. तेंच्यांनी काम सकाळीं स्टार्ट केलें 8च्या टायमाचेर. आतां पयलीं स्टार्ट केलें. तेच्यान सकाळींचो लोट येयल्लो तो त्या हितूंतल्यान येयल्लो. कार्यकर्ते वोटरांक भायर काडटाले. दुसरें रिजन फाल्यां शेनवार परवा आयतार. सो आयज सकाळीं खूब जाणांचे ते फाटोफाट शुटिंगा उपरांत प्लॅन तयार जाता. प्लॅन तयार जाता. थोडे सकाळीं फुडें वोट करून 3 दिसाचे प्लॅनाचेर वचपाक केले ते
ते वोटर सकाळी दिसले आसतले त्या आधी एकदम सकाळी वाढलो वोटर 4 वरां 3-4 वरां भितर 50% पावलो आनी दिल्ली 4 वरां तो 10-15% आहा. So this voting will not cross 67-68%. किती दिसता की ओवरऑल जो पर्सेंटेज आसा ती 70 क्रॉस जावची ना अशी दिसता. अशी परिस्थिती भितर वॉट इज द सिनारियो, ग्राउंड सिनारियो? इट इज वॉट एडवांटेज बीजेपी नेक टू नेक दिसता काय बीजेपीक एक थीन मार्जिन मेळटलें अशें दिसता? वॉट इज द ग्राउंड एनालिसिस? ओके, लास्ट टाइम 2012 चे जे परिवर्तनाचे वारे बी म्हणतात त्यांनी 77% वोटिंग झाले त्यांचे आणि ते बीजेपीचे जातली 5,000-7,000. सो कांयचे वोटिंग केल्यार 67 जाल्यार 7-8% कमी जाता वोटिंग आणि तितून हे वोटिंग बीजेपीचे मार्जिन कमी करतात. तितून समीर केळेकार आणि वांयगणकार हे 2 कॅन्डिडेट त्यांच्या खातीर आणि काँग्रेसीन मातशें एक्टीव काम केलें. ते फाटल्या इलेक्शनाक चवथी डिफरंट ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचो एक्टीव काम आसलें, कॅन्डल लायट रॅली म्हणा, इश्यूज हायलायट करपाचे, इश्यूज हायलायट केले तितूंतल्यान ते खंय वोटाचें मार्जीन वाडयतले. पण बीजेपीचे मार्जीन कमी जातलें. तर ते आमकां फिल्डावयल्यान जे इनपूट घेतले ते दिसता सीट बीजेपी कडेन उरतलो, वोटार दिसतलो अशें इनपूट मेळटा. पण तिचे मार्जीन खूब कमी आसतलें, मे बी 1,000-1,500 अशें मार्जीन उरतलें अशें इनपूट मेळटा. थँक्स अ लॉट लौकीक. खूप इम्पॉर्टंट आणि ग्राउंड एनालिसिस आणि ग्राउंड रिपोर्ट मेळ्ळो. राजन बाब कितें दिसता की तो म्हणटा एक 1,500-2,000 ह्या रेंजीतली मार्जीन? हय, म्हणजे हे सिच्युएशन तशें डेंजरस. डेंजरस जे नेक टू नेक म्हणटा ते ऑलमोस्ट ताणें लौकिकान मान्य केला. 1,000 किंवा 1,500 ही जी लीड आसा ही तशी 800 ह्या वाटेचे त्या वाटेन जाले जाल्यार दोगांकूय डेंजरस जावपाक शकता. समजा काँग्रेसचो निवडून येवपाचो आसा 800-700 दोनी सायडीन कॅन डिसायड द फेट ऑफ द कॅन्डिडेट. इतली क्लोज जावपाक शकता. तुम्ही म्हणटा 750 मतां जर फिल्ली जाल्यार कितें जालां जाणा, आतां हाचेर उलोवया आमी. हांणी म्हणलें तशें कबीरान की 5 वर्सां खातीर मॅन्डेट दिल्लें. येस, 5 वर्सां खातीर मॅन्डेट आशिल्लें आनी ह्यूज मॅन्डेट आशिल्लें तें. पूण दरम्यानच्या काळांत कितें जालें की 5 वर्सां सोंपचे पयलींच पर्रीकर हांगच्यान गेले. आनी एक म्हत्वाची गजाल कितें जालें की जेन्ना फाटलीं 7 वर्सां ते सत्तेर येवचे पयलीं काँग्रेस आशिल्ली गोंयांत आनी पर्रीकरांचें सदांच म्हणणें आशिल्लें की पणजेच्या विकासा खातीर काँग्रेस तितलें सहकार्य करिना आनी पालिकेंतूय आपले पॅनल ना. तेच म्हणटा. हय, आतां सुरेंद्र फुर्तात ते म्हणटा. सो उपरांत पर्रीकर स्वता मुख्यमंत्री जाले, 2.5 वर्सां आशिल्ले. पणजेच्या नशिबांतले जे पळय थोडे कटकटी आशिल्ल्यो त्यो कांय सुटल्यो ना. बरोबर, पणजीतले जे समस्या आशिल्ल्यो त्यो तश्योच उरल्यो पर्रीकर मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां. आनी सुरेंद्र म्हणटा आता की हें सरकार आपणाक हें करना. सो निवडणुकीक वता आसतना जे एक स्ट्रॉंग कन्विक्शन लागता ते दोगांय कडेन नाशिल्लें. ते बीजेपी कडेनय ना आनी ते काँग्रेस कडेनय नाशिल्लें. सो जे कितें बरें आसा म्हणजे तूं लोकांक हटकुवपी, तूं लोकांच्या खानार हात घालपी, तूं लोकांक एक्सेस दिवपी, हे जे इश्यूज आसा ते इश्यूज हे इलेक्शनाक खूब आयकपाक मेळ्ळे भायर. पॉवरफुल आनी महत्वाचे जाले. तो एरोगंट, तो कोणाक लागीं घेना, तो आनी कितें करता, तो हें करता, तो हटकुवपी माता, तो बाकी कितें आसूं, हे जे इश्यूज आसा हे इश्यूज कारण दे हॅव बिकम व्हेरी प्रॉमिनंट. करेक्ट. ओके, कारण ओके. हे 1,500 मार्जिनाचे तुमकां कितें दिसता की 1,500 जातले, 3,000 जातले काय 4,500 जातले बिफोर गोइंग टू द एक्झॅक्ट एक्झिट पोल? हातून कशें आसा न्ही की पयर ते प्रचार सभेन बीजेपीच्या पर्रीकरान सांगलें की बाय वन गेट वन फ्री. म्हणजे आपलो एक मनीस आपूण वता आता पूण आपल्या जाग्यार एक कोण तरी आपूण हाडटा अशें एक भावनीक अपील ताणें मतदारांक केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकार बीजेपीचें आसा राज्यान आणि त्याच्या स्थिरते खातीर स्थैर्या खातीर 21 परत हे करा अशें सीएमान ते अपील केले. हे 2 महत्वाचे फॅक्टर्स आसा की वोटर्स जे आसात बीजेपीचो जो वोटर आसा न्ही, जरी मनीस बदललो जायत तरी पूण एक ताणें आपल्याक दिल्लो हो कॅन्डिडेट अशा भावनेन तांचें वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता. पणजेची रचना जर पळयत न्ही जाल्यार सादारण एक 5-6 भाग ताचे जे आसात म्हणजे रायबंदर किंवा मळा एरिया आसा,
बोगदवाग आसा, कांपाल आसा आणि आल्तीन आसा. ह्या सगळ्या हातून वोटिंग कशें जालां न्ही ताची पर्संटेज जर पळयत जाल्यार आमकां एक्च्युअल अंदाज येवंक शकता. म्हणजे हातूंतले कांय जे आसात ते बीजेपीचे स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा, बोगदवाग एरिया आसात किंवा मळा एरिया आसात ते बीजेपीचे आसा, आल्तीन गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसात ते बीजेपीचे आसा, किंवा कांपाल मिरामार हातून सुरेंद्राचे बरें काम आसा. तर थंय एक्च्युअल प्रत्येक वॉर्ड वायज किंवा बूथ वायज म्हणजे प्रत्येक कडेन सादारण आमकां तुम्ही म्हणटा की लीड लक्षांत येतली. लक्षांत येतली. म्हाका दिसता आतां मेन गजाल म्हणटा ती एक्झिट पोल 30 बूथ आसात पणजे भितर. आमचे मनीस ह्या 30 बुथांचेर भोंवले, तांणी सॅम्पल सिलेक्ट केलें, वेगवेगळे टायमाचेर सॅम्पलिंग केलें आनी वेगवेगळ्या कॅटेगरींतले एज वायज आनी इन्कम ग्रुप वायज अशे वेगवेगळ्या कॅटेगरी भितर हो सर्वे केला. अक्रॉस ऑल बुथ्स केला. जनरली इवन बुथांचे सॅम्पल घेतात आनी एक्झिट पोल करतात. हांगा बिकॉज पणजी इज अ स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सी, 30 बूथ आशिल्ले, वी डिसायड की एवरी बूथ वी वील कवर आनी वी वील डू दीस सर्वे. एक्झिट पोला मारया आनी पळोवया एक्झिट पोल कितें म्हणटा तो सगळ्यांत पयलीं. Now this is too scary, but Mr. Rajan Bab will usually disagree. But तिसी बुथावेल्यान जी सद्याक पर्सेंटेज मेळटा दॅट इज फायनल टॅली सारकी की 72% से बीजेपी और सिद्धार्थ, ओनली 25% से कांग्रेस और सुरेंद्र आणि 3% आर फॉर इंडिपेंडेंट, दॅट इज इंक्लुडिंग समीर केळेकार आणि सदानंद वांयगणकार. सो ह्यूज मार्जिन एटलीस्ट हो एक्झिट पोल दाखयता. हांव एक गजाल मुद्दाम नमूद करता की जे लोक मतदान करून भायर सरल्यात त्या लोकांची मतां घेतल्यात. जे मतदान करपाक वतले किंवा वचपाची चिंतात असले न्ही, जे करून भायर सरिल्ले तांणी ओपनली कांय गजाली उलोवन दाखयल्यात. आनी हातूंतली म्हाका दिसता हार्डली एक 8 काय 10 जाण, नॉट पर्सेंट, 8 काय 10 जाण वेर not reluctant to say whom they have voted or whom they feel is the next MLA of Panji. Rest everybody has openly spoken out. This is huge. हांव सुनीलाक घेता पयलीं. You disagree or what is it? I completely disagree. Completely disagree. Not just disagree on the slightest note. I completely disagree because the exit polls what you have shown 72 BJP and 25 Congress. I disagree. कित्याक तुमच्या स्वताचे चीफ रिपोर्टरान आत्तां सांगला the difference might be 1,500. Your own chief reporter is saying that difference might be 1,500. Your exit poll, I don't know. This is voters. This is voters. But who has this is not journalist your analysis. people? No, but your people on the field only has done No, it. the person who is on the field But is not the See, team conducting the entire exit poll. that itself dents your exit poll. Okay. Here itself. Because your exit poll, I would have agreed. If So your you chief agree with reporter was- 1,500 lead? I am not agreeing with 1,500 lead. I am saying this election. You are the result- disagreeing with 1,500 No, lead no, also? no. Let me speak. Ah. I am saying that this election, the margin, whatever will be, may not be very huge either way. If at all, if I agree to you also, if I agree to your exit poll also, it will not be this. Not be But- this huge. Not be this, but I am completely disagreeing because I am quite confident that our candidate will make it true for this election. Okay. Kavir, you agree with these figures? No, not really. I mean, it's quite astonishing that figure 72 and 25. But like I said at the start of this program, he will go through with a comfortable margin. That is what I said. Not this huge margin. Not such a huge margin. I mean, hats off to you guys for coming up, with this exit poll and putting in the hard work and whatever. But I personally do not feel that it is it is this huge. this huge. And like Laukik just said, it will be. He said, I mean, I am Yeah, not quoting, correct. 1,500 to 2,000. I still feel It will be in that range. it will be a comfortable margin. बघा किती दिसता. 72 म्हणजे पदवीधरांपेक्षा चढ अशें तातूंत दाखयला. म्हाका इतले मातशे अतिरेकी दिसता. इतलं डिस्पॅरिटी दिसता. कारण आतापर्यंतची पर्सेंटेज जर पळय तर 94 पासून 2012 पर्यंतची पदवीधरांची पर्सेंटेज जी वोटिंग तांची 44 सुमार 94 आणि 94 44.42%. आणि फक्त लास्ट 2012 मोदी वेव आशिल्ल्या कारणान तांकां चड हे जालें. पूण ताच्या पयलीं सावन 50%
अशेंच तांकां वोटींग जाल्लें इज देर अ पॉसिबिलिटी वेर डायरेक्ट ताचे वयल्यान 72% No, पर्यंत is there a possibility, why I'm analyzing it differently, is there a possibility जंय काँग्रेसीचो मतदार मे बी भायर सरलो ना